मोगाळ बाबणानो, दिसपट्टी देवाचें उतर आमी आयकतात तेन्ना देव आमकां ओत्मीक जिवितांत वाडयता आनी ताजे येण्याक आमकां तयार करता. गेल्ल्या कार्यावळीन आमी वेंचीक पुताची खबर पळयल्ली आसली, तर आयज आमी लुकाच्या 16व्या आविसरांत पावलेले आसात. आनी आतां पळोवया शिडूक कारबाराची वोपार. पयशाची आस दवरपी फारिज्यो, सोड चिटी संबंदी दोनी जेजू उलयता. जेजू ग्रेस्त मनीस आनी लाजार ह्या संबंदी सांगता. ह्या शिडूक कारबाराची वोपार ह्या संबंदी आतां आमी पळोवया. कांय जाणांक अशें दिसता की आमचो दोनी जेजू वायट लोकांक तांचें काम करूंक तांकां उर्बा दिता. कांय जाणांक दिसता की जाची खबर दोनी जेजू क्रिस्तान वोपारी वरवीं केली आसा ते बरे फामाद आसलेल्या लोकांचें उदाहरण जावन आसा. पूण अशें ना, तर वो कारबारी एकदम वायट जावन आसलो. हांवें पयलींच तुमकां सांगलेलें आसा की लूक विरोधांत आसलेल्यांक आपल्या वोपारी उद्देश सांगता. तोच फकत अशे तरेच्यो वोपारी सांगता. ह्या वोपारीन दोनी जेजू असल्या तरेच्या मनशाचें उदाहरण दिता की तो संवसारा प्रमाणे चलणारो जावन आसलो. आमकां देवाचें उतर सांगता की हो संवसार आपणाच्या लोकांचेर मोग करता आनी देवाचे आसात तांचो द्वेस करता, जो हांव बरयता 15व्या आविसरांत आनी 18 आनी 19 वळीन. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळच्या आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणा जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात, देखून संवसार तुमकां जळटा. देवाची भुरगीं ह्या संवसाराची नासून ते ह्या संवसारा प्रमाणे चलनात. गालेस्कारांक चीट 1 आविसर 3 आनी 4 वळीन अशें बरयल्लें आसा. आमच्या देवा बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवें आसूं. आनी देवा आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे आयच्या नश्ट्या काळांतली आमकां निवाडच्या खातीर आमच्या पातका पासत आपलीच भेट केली. परत रोमकारांचे चिटीन 12व्या आविसरांत आनी 2 वळीन पावलो बरयता. ह्या संवसारा प्रमाणे चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमचीं कर्तुबां बदलुनी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती? कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर्ण तें तुमी जाणा जातले. तशेंच जुआं आपले पयले चिटीन 2 आविसरांत आनी 15 वळीन बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. आतां संवसारांत जिविता संबंदी जो कायदो आमी पळयता त्या कायद्या संबंदी हो कारबारी चलणारो जावन आसलो. संवसाराची पयली आज्ञा आपणाचो जीव साल्वार करप. जायते फावटी कायदो वायट मनशा वाटेन दिसता. संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे चुकीच्या मनशाक जो पर्यंत तो अपराधी आसा म्हूण साबीत जायना तो पर्यंत ताका शिक्षा जायना. देवाचें उतर हाच्या विरुद्ध सांगता. जो पर्यंत खंयच्याय मनशाक अपराधी म्हूण साबीत करिना तो पर्यंत तो अपराधी आसा. रोमकारांच्या 3 आविसरांत आनी 23 वळीन सांगलेलें आसा. खरेंच सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. कोणूच मनीस देवाच्या मुखार चुकी मेकळो आसूंक शकना. रोमकारांचो 8 आविसर आनी 1 वळ सांगता. म्हणटच क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसा तांकां आतां कसलेंच कास्तेचें फर्मण ना. जेन्ना मनीस जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेता तेन्ना तो विस्वासा वरवीं नितीवंत जावंक पावता. फकत ह्याच एका कारणा वरवीं मनीस नितीवंत जावंक पावता. ह्या सुवातेर ही गजाल ग्रेस्त मनशाची आनी ताज्या
वायट गजालीची खबर दाखयल्ली आसा. हो जो कारभारी आसा तो दुसऱ्याची गिरेस्तकाय सांबाळपाची जबाबदारी घेतालो, म्हणजेच तो दुसऱ्याची गिरेस्तकाय सांबाळटालो. आब्रामाशी सुद्दां असले कारभारी आसले. ताजे कडेन सगळी ताजी गिरेस्तकाय आसताली आनी ते ताजी सगळी गिरेस्तकाय सांबाळटाले. आनी तोच कारभारी ताजो आयजाका पासत व्हंकल सुटून गेल्लो आसलो आनी ताणें आयजाका पासत व्हंकल सोदून हाडलेली आसली आनी तो विस्वासी कारभारी जावन आसलो. त्या संबंदी पयले इतिहासाच्या पुस्तकांत 28व्या आविस्वरांत आनी पयलेच वळीन सांगलेलें आसा. ताज्या कारभाऱ्याक राजाच्या सगळ्या गिरेस्तकायेचेर नदर दवरूंक जबाबदारी दिल्ली आसली. तातूंत ताजी भुरगीं पासून आयिल्लीं आसलीं. पावलू म्हणटा, पयली कोरिंथकारांक चीट 4 आविस्वर आनी दुसरे वळीन, कारभाऱ्या तांय हो गूण गरजेचो. जण एकलो कारभारी विस्वासी जावंक जाय. ह्या वरवीं दाखयल्ले कारभाऱ्याचें सगळें जिवीत आमकां दिश्टी पडून येता. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज खरे कारभारी आमी जावंक जाय. आमी ह्या जिवितांत विस्वासान रावंक जाय. आमी पयशाची आस जर केली आनी दुसऱ्याचे पयशे आमी हडप केले जाल्यार आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावचें ना. ह्या संदीचो फायदो घेवन ताणें सगळो हिशोब संवसारा प्रमाणे बरोवच्याक सुरवात केल्ली आसली. संवसारा प्रमाणे ताजें जिवीत जावन आसलें. लोक 16 आविस्वर आनी 3 वळीन दाखयता, ह्या मनशाक भीक मागूंक लज दिसताली, पूण चोरी करूंक न्हय. आयज आमच्यांतले जायते लोक अशे आसात जांकां कश्ट करूंक लज दिसता, पूण चोरी करूंक तांकां लज दिसना. चोरपाचे वाटेन ते आसात. देवाचे पासून पयशे ते चोरतात आनी अशे तरेन आयज तांचें जिवीत वायट कामांनी भरलेलें आसा. ह्या मनशाक केन्नाच दूख दिसलें ना. ताच्या कोडण्यांनी ताका लज दिसूंक ना. तो मनाचो धूर्त मनीस जावन आसलो. संवसारा प्रमाणे तो जाणवायचो मनीस जावन आसलो. दुसरें कसलेंच काम करूंक ताका समजनासलें. ताची इदात सुद्दां चड नासली. भीक मागप म्हणजे तांच्या पासत एक व्हड लजेचें काम जावन आसलें. पूण अप्रमाणीकपणान जियेवप व पातकान जियेवप हें तांच्या पासत व्हड काम जावन आसलें. लुकाचो 16 आविस्वर 5 आनी 6 वळी प्रमाणे आमकां अशें दिसून येता, हो कारभारी विचारता, म्हज्या दोनयाक तूं कितलें देणें आसाय? 100 मापां तेल. ताणें जाप दिली आनी ताका सांगलें, तुजी तारण चीट घे, बेगीन बोस आनी ताजेर 50 बरय. आतां ताका फकत अर्दी किंमत भरची पडली. ह्या दुसऱ्याक ताणें 50% सूट कित्याक दिवंक ना हें समजून आयलें ना. पूण ह्या मनशाक 80 बरोवचें पडलें. जसो तो सुरवातेक आसलो तसोच तो आतां सुद्दां धूर्त आसा. ताका खास्त फावो जावंक ना. एक अजाप करिसारकी गजाल ह्या सुवातेचेर आसा. तर ती कसली गजाल? त्या कारभाराच्या दोनयान ग्रेस्त मनीस तर होय मनीस कारभारी जावन आसलो अशें दिसून येता आनी आपली सगळी गिरेस्तकाय नाडबुद्दीन एकठांय केल्ली आसली. ताणें ताजें शाणेपण त्या सुवातेचेर उपकारा हाडलेलें आसलें आनी ताज्या शाणेपणा उद्देशीं सगळी ताणें गिरेस्तकाय एकठांय केल्ली आसली. तो संवसाराच्या प्रमाणे चलतालो. संवसाराच्या प्रमाणे ताणें सगळी गिरेस्तकाय एकठांय केल्ली आसली. ते आपले कायदे आनी आपले येवजणे प्रमाणे ते चलतात. तांकां देवाचें कांयच पडून वचूंक ना. त्याच पासत इतली व्हड गिरेस्तकाय ताच्या थंय एकठांय जावंक पावली. दोनया जेजून म्हटलेलें, ह्या संवसाराचे लोक आमच्या संबंदी उजवाडाच्या लोकांहून शाणे जावन आसात. बावरत्या पासत सगळ्याहून वायट गजाल म्हणजे आपणाक जाय ताज्याहून चड पयशांची आस करप. मनशान आपणा कडेन आसा ताजेर समाधान मानूंक जाय. जें कितें आपणा कडेन आसा तें
देवान आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागणें करूंक जाय आनी ताजेर देवाचो आशिर्वाद आसता. आमच्या उत्पन्नाचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. आमचे कडेन जें कितें आसा तें सगळें देवान दिल्लें आसा आनी तें आमी देवभिरांतेन ताचो उपेग करूंक जाय. आयज वावरत्या पसत जर दोनी जेजू कितें करता तर ते तांचे पसत बऱ्याकूच करता, जें वायट आसूं वो बरें आसूं. वावरत्याच्या जिवितांत जें कितें येता तें देवाच्या वरवींच येवंक पावता. आयज जायते जाण अशें म्हणटात, संवसारांत वावरती सुखान आसात, पोत वावरत्यांकूच दूख कित्याक? पूण हें कित्याक पसत आयलां हें आमी सोदूंक जाय. दोनी जेजू म्हणटा, आमी संवसारांत न्हय तर स्वर्गार आमचे पसत ठेवे एकठांय करूंक जाय. स्वर्गार आमची ग्रेसकाय आमी एकठांय करून दवरूंक जाय. पयसो आनी ह्या संवसाराची ग्रेसकाय आमकां कांयच दिवंक शकना. ह्या संवसारांत जें दिश्टी पडटा तितलें सगळें एक दीस नाश जावन वेतलें. आमकां तर सगळ्यांकूच सर्गीच्या राज्यान वचूंक जाय. सर्गीच्या शारान आमकां वचूंक जाय. मोगा भावणानो, जें कितें आमच्या सरभोंवतणी आसा त्या सगळ्यांची काळजी आमी घेवंक जाय. तें आमी सांबाळूंक जाय, कारण तें आमकां देवानच दिल्लें आसा. पूण जितलें आमचे कडेन आसा ताज्याहून चड आमी घेवंक पळयता जाल्यार तें आमची ह्या संवसारांतली आस जावन आसा. देव आमकां कशे तरेन दवरता ह्या संबंदी आमी जबाबदार जावन आसा. दोनी जेजू अशें म्हणटा, ह्या संवसाराचे लोक आमच्या सारक्या उजवाडाच्या लोकांहून शाणे जावन आसा आनी ते खऱ्यांनीच शाणे जावन आसा. पयशे जोडच्या पसत ते आपणाक जाय तें करूंक पळयतात. जायते तरेन ते पयशे एकठांय करतात. जायते वावरती लोक सुद्दां ग्रेसकाय एकठांय करूंक पळयतात. हेंय आमी ह्या संवसारांत पळयतात. तांचें देवाचेर लक्ष आसना, तर ते आपल्या ग्रेसकायेचेरूच लक्ष दवरतात. आपूण कसो ग्रेस्त जावचो हीच तांची येवजण जावन आसा. तर हांव तुका एक प्रस्न करतां. आयज जें तुज्या लागीं आसा तें तुका देवान दिलां काय आड वाटेन तुवें तें जोडलां? जर आड वाटेन जोडलां जाल्यार ताजेर देवाचो आशिर्वाद आसचो ना. जर तुज्या कोश्टा उद्देशीं जालां आनी देवान तें तुका दिलां जाल्यार ताजेर तुजो आशिर्वाद आसतलो. देव ताजेर सदांच खुशाल आसतलो. ह्या संवसारांतली ग्रेसकाय जर आमी आमकां जाय तशी उपेगांत हाडली जाल्यार देव बाब आमकां जबाबदार दवरतलो. जायते फावटी आमी पयशे दुसऱ्याक दितात, पूण ताचो उपेग करचो आसा तो उपेग जाता काय ना हें आमी पळयनात. आमकां संवसारांतल्या लोकां प्रमाणें शाणे जावंक गरज आसा. आमचे कडेन जो पयसो आसा त्या पयशांचो उपेग देवा पासत जाता काय ना हेंय आमी पळोवंक जाय. देवाचें उतर पुरगट करूंक ताचो उपेग आमी करूंक जाय. काय तुमचे कडेन जे पयशे आसात ते फकत तुमचे, तुमच्या घरच्यांचे, तुमच्या भुरग्याबाळांचे जावन आसात? होय प्रस्न तूं आयज तुकांत विचार. जर अशें आसात जाल्यार देवाचो वावर मुखार कसो वेतलो? आयज आमकां पयशांची इतली गरज आसा की तुमच्या वरवींच आमी ती गरज भागोवंक शकता. जे पयशे तुमी आमकां धाडटात त्या उद्देशीं हें देवाचें उतर फुडें येता. वावरत्यांच्या पयशान हें देवाचें उतर फुडें वचना. मोगा भावणानो, तुमी जो मोग आमकां दाखयता आनी जी देवाची उतरां तुमी आयकून त्या पासत जो आदार करतात तो व्हड जावन आसा. मोगा भावणानो, ह्या सुवातेचेर कांय प्रस्न आसात आनी हे प्रस्न दोनी जेजू तुमकां ह्या वेळार विचारता. मोगा भावणानो, तुमचे कडेन आसा त्या पयशांचे तुमी कितें करता? तुमी पयशे जोडटात? जर तुमी पयशे जोडटात तर ते पयशे तुमी कित्याक पासत उपेगांत हाडटात? तुमी त्या पयशांचो उपेग ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्यो वस्तू एकठांय करूंक हाडटात? जर अशें आसा जाल्यार आमी सैतानाची खुशी करतात. तोच आमचो देव जावन आसा. आयज तुमी कोणाची सेवा करतात, देवाची काय सैतानाची? लक्षांत घेयात, आमी दोगांयची सेवा करूंक शकना. जेजून फारिजेवांक जाय तसो जबाब दिल्लो आसलो आनी फारिजेवांनी जेजूचो जबाब आयकून आपणाकूच गुन्यांवकारी
केल्ले आसले. देवाक खबर आसलें फारिजवाच्या मनांत कितें आसा. तो सगलें जाणा आसलेलो देव जावन आसा. आनी आयज देव जाणा तुज्या आनी म्हज्या मनांत कितें आसा. आमी दुसऱ्याक फटोवंक शकतात, पूण देवाक फटोवंक शकना. ह्या सुवातेर दोनी जेजू ग्रेस्त मनीस आनी लाजराची गजाल सांगता. ही गजाल फकत लूकूच आमकां बरोवन कळयता. ही गजाल जण एकल्याच्या जिविता पासत खूब बरी जावन आसा. जेजू जें कितें सांगतालो तें सारकें आनी खूब सोबीत सांगतालो. ग्रेस्त मनीस देवाची भिरांत धरिनासलो, पूण लाजार देवाची भिरांत धरणारो जावन आसलो. जेन्ना लाजार मेलो तेन्ना आब्रामाच्या गोपान पावलो आनी ग्रेस्त मनीस मेलो तेन्ना तो यमकोणांत आटे विटे सोसूंक पावलो. एकदां मनीस मेलो उपरांत कांयच जावंक शकना. मनीस जिवंत आसतनाच ताणें आपल्या जिविताची चवकशी करूंक जाय. आयज मनीस संवसारांत खातात पियेतात आनी व्हड मौजेन आसात, पूण देवाचें तांकां कांयच पडोवन गेलें ना. आतांच आमी पळयलां हो ग्रेस्त मनीस संवसारांत जायते तरेचे मौजन आनी खुशेन आसलो. ताजें खावप बरें आसलें, ताजें पियप बरें आसलें, संवसारांत बरे तरेन तो रावलो. पूण लाजार एक गरीब ताज्या घराच्या मुखार पडून आसलो. पूण लाजारान देवाची भिरांत धरली. आमकां अशें दिसता की देवदूत येतले आनी त्या ग्रेस्त मनशाक उखलून व्हरतले, पूण अशें घडलें ना. हो भिकारी लाजार त्या सुवातेचेर जेन्ना मेलो तेन्ना देवदूत आयले आनी ताणें ताका आब्रामाच्या गोपान व्हरून बसयलो. मोगाळ भाव भयणांनो, कितली बरी आनी खुशालकायेची गजाल ती पळयात. पूण त्या ग्रेस्त मनशाचें कितें जालें? उज्यान तो त्या सुवातेचेर आपलें जिवीत सारता. आयज असलें जिवीत आमकां कोणाकूच फावो जावचें न्हय. आमी देवाच्या सांगाता सगले वयचे. आमी सर्गीच्या राज्यान वयचे. त्याच पासत देवाची भिरांत आमकां जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, खरेंच लाजारा सारकें आमचें जिवीत जालें जाल्यार आमी देवाच्या सांगाता पावतले. म्हणजेच आमी देव भिरांतीचे मनीस जावंक जाय. तर भाव भयणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन परत मेळुया.